बेसिक एक हर यूथ है और आज की नेक्स्ट जनरेशन है वो ये चाहती है कि क्लीन रोड मिल जाए, बेसिक चलने के लिए फुटपाथ मिल जाए और कोई पोथोल्स ना हो रोडों पे। बस यही यूथ है, यूथ की मांग है। तो बाकी स्टेट्स में भी ये फॉलो किया जाए तो हर स्टेट प्रोस्पर्स करेगा और अपनी जगह सही कमाएगा, सही ऐसे लेगा। न्यू ईयर का रेजोल्यूशन ये है कि इस साल मतलब फिटनेस पे पूरा ध्यान देना है, रनिंग वनिंग करनी है, बाकी बस यही है। ये तो लास्ट ईयर भी बनाया होगा आपने ये रेजोल्यूशन? लास्ट ईयर बनाया था, 7 kg वेट लूज़ कर लिया है, तो अभी बचा हुआ 10 और गुण करना है, तो इस साल ये कर लेंगे पूरा। थोड़ा और करोगे तो निकल जाओगे। निकलने अभी नहीं निकलेंगे, बहुत है अभी निकलने। एनीवेज एंजॉय योर। धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर। नागराजा खायची बाहेर घ्या इधर पे लास्ट दीस म्हणजे 31 डिसेंबर. खुबशे गोंयकार तशेंच ट्युरिस्ट गोंयच्या बिचीर वयता, तशेंच डिस्कवर वयता, पण गोंयच्या बिचीर 31 डिसेंबर हो पळोवपा लायक आसता. खुबशे ट्युरिस्ट सनसेट पळोवपाचो मजा डिफरंट आसता. गोंयच्या बिचीर हो थंड वातावरण, तशें थोडे गोंयकार, थोडे ट्युरिस्ट लास्ट डे ऑफ द इयर ह्याचो मजा घेवपा खातीर. आतां सद्याक तरी 6:30 जाल्ले आसा, 7:00 जावपाक येयल्ले आसा, सॉरी. रातभर मिरामारच्या ह्या बिचार कितलेशे लोक जमतले, कितलेशे लोक आख्खे वर्सान आपणे बरोबर कितें जाल्यार घडल्या ते सगळे फाटीं दवरून फुडें जे नवीन वर्स येतले 2024, ते नवीन वर्साक गोंयचे खातीर, आपल्या खातीर, गोंयकारा खातीर, मतदारा खातीर, फुडें आपले पिळगे खातीर कितें बरें जावचें हे एक मनान मागणी दवरून तुमच्या नव्या वर्साक ते वेलकम करता. पण आयज वर्साचो लास्ट डे. मिरामारच्या ह्या बिचीर आमी आसा. खुबशे ट्युरिस्ट म्हणटात की एवरी वर्सा ते येता न्यू इयर करपाक.